Johan Baba. What's up? Yeah, you म्हाका बेजार येयलें आनी तूं मूड ऑफ जाल मुगेलो. कितें जालें वल्ली तुगेले? कित्या मूड ऑफ तुगेलो? कोण मूड ऑफ केलो तुगेलो? अरे मुगे फ्रेंड गोंय वयता आनी ते सारके स्पेशली साप्राशका फेस्ता वयता. 3 ते 4 नोव्हेंबर मेळटली मरे तेका आनी मागीर फेस्त. आनी तूं जाणाय हें सामकें कितू इम्पॉर्टंट तें. म्हाका वचपा साव उमेद आहली पूण ही नोटीस एक्सेप्ट करपा नाय. अप्रुवल्सा शॉर्ट जातलो, लीव दिवपा नाय. सामकें तुगेलें नोटीस सामको शॉर्ट जातलो. म्हाका दिसता तुका लीव दितो म्हण. आगो बाय बली तूं हेका लागून टेन्शन घेता. आमची सेंट मॅरीज गोवन कम्युनिटी हे फेस्ट व्हड्या दबाज्यान मनयता. सारकें गोंया मनयता तशेंच. अरे हें आयकोन सा बरें दिसलें. मुगे पयलपाट न्हू रे हिंगा तेश को म्हाका खबर ना. आमगे गोंयकार हुंयच्या कोणशा असो संवसाराच्या हे फेस्त बरको मनयता तें आयकोन चड खोशी भोगली म्हाका. तशें जाल्यार फेस्ताची कार्यावळ कितें? कार्यावळ अशी की नोव्हेंबराचे 29, 30 आणि डिसेंबराचे पयले नोवेना आसतली बिशप ग्रॅमरी हॉलात, जी जातली सांजेच्या 8 वरांचेर. आणि ताच्या उपरांत साल्वे आसतली. नोवेना की सारको गोंयचो सुगडास येतलो. ए दॅट साउंड्स गुड या. आमी गोंया आमगे फेस्त अशें को मनयता. काम जायतें आसा. आमी सगळ्यांनी मेळून ही तयारी करूंक जाय. पळय आमी हांगा सगळीं कामाक वयतात पूण आमचो खास वेळ आमी इगोर्जेक दिवंक जाय. सारकें न्हू? सगळ्यांनी बाराबर केल्यार बरें दिसतलें आनी आमचो सगळ्यांचो एकवटूय वाडटलो. सारकें आमी विगोजीन वेळ दिवंकूच जावो. फेस्ताचे मीस जातले डिसेंबराच्या 2 तारखेक आनी हे फेस्त आमी व्हडले दबाज्यान मनयतात. फेस्ताचे मीस जातले सांजेचे 8 वरां ग्रुटो लागीं आनी मिसाचे उपरांत जातले पुरसांव. तशेंच मीस जाले उपरांत आमचे गोंयचे ब्रास बँड, जेवण आनी वेगवेगळे प्रायज आसतले. तूं गोंयांत राव या दुबय राव व्हडलो फरक तुका कांयच दिसचो ना. ए ग्रेट जॅस्मन, सारको गोंय चुगडा आसलो. तशें जाल्यार तयारी करूं लागे मरे आमी सगळीं. सारकें दुबयन आमचे गोंयचे यूथ आसा तांकां ही खबर मेळोवपाक जाय. करेक्ट. 28 नोव्हेंबराचे आमकां डेकोरेशन करूंक युथाचो आदार जाय. सो जाता तितले युथाक आमी सांगुया. तशेंच आमकां इतली तयारी आसा डिसेंबराचे पयलेर आनी दुसरेर ही सगळी डेकोरेशनाची तयारी करूंक आमकां जाय तो युथाचो आदार जायो पडटलो. 1 तारखे आमच्या युथाचे मास. सो सगळ्यांक तुमकां युथाक सांगता आमची सेंट मॅरीज गोवन कम्युनिटी तुमकां आमंत्रण दिता. तशेंच जाणटेल्यांक तशें नेणटेल्यांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो आमंत्रण आमचो.